वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो आज असा मंगळार ट्यूजडे आणि टाइम झालो असा 12:30. आता व्लॉग स्टार्ट करता. हाय यमन बरे हाय म्हणून सगळ्या अहो स्कुला वचूं ना. स्पॉट दुखता खंय. काल रातचो मातसो तो ताका हें जातालें लूज मोशन रे. हय सो हांवें म्हटलें वचनाका. एग्जाम सोंपलें न्ही म्हणजे आयज वचनाका. आतां बरो आहा बसून टीव्ही पळयता. हाय म्हणलें सगळें तुवें ओके. तो थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें. आयज म्हाका ऑर्डर आयला मिसळ पावाचे 20 लोकांक. सो तेजे तयारी चालू आसलेली सकाळच्यान. सो आतां मातशें फ्री जालें सो म्हटलें चल व्लॉग स्टार्ट करया. सो सगळें रेडी करून दवरलां हांवें. आतां करपाचें आहा सो तुमकां शेअर करता हांव मिसळ. सो खूब दीस जाले मम्मी म्हणटाले हांव मिसळ खावंक जाय म्हणून. आनी दिसतूच म्हाका ऑर्डर आयले. आनी आतां हळदी कुंकू न्ही सीजन आतां. सो तेंगेर न्ही हळदी कुंकूचें फंक्शन आहा आयज. सो ती म्हाका न्ही वर्सां वर्स बड्डे आसूं किंवा हळदी कुंकू आसूं ती म्हाका ऑर्डर दिता. चडशी न्ही ती पाव भाजी ऑर्डर करता म्हाजे कडसून. तिका पाव भाजी खूब आवडटा म्हाजे. सो दिस टायम तेणें मिसळ पाव ऑर्डर केला 20 लोकांक. सो ऑलमोस्ट सगळी तयारी जाल्ली आसा. आतां करपाचें आहा आतां. दाखयता मम्मी अंकी करता. आनी घरांनी इतलो बरो वास सुटला. खबर आहा कसले वास? दाखयता राव दाखयता राव. आतां ह्या टायमार ती पप्पा येवंक जाय. आई सगळें हाय म्हण हां दाखयत तुमकां आयज कितें स्पेशल आसा. खंय 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 लिपोवन दवरला गे. अगो देवा आईन लिपोवन दवरला. खंय गे अपय हांगा. हा हा बरो वास सुटला आयज घरान. हे पळयात सुके सुंगटां आनी हांगा धाकटेशे बांगडे सुके बांगडे भाजून दवरला. सांगता कित्याक ते. आयज जेवण अशें स्पेशल कांय ना. काल मकर संक्रांतीक चण्याचो रोस केल्लो न्ही तें आसा. तर मम्मी म्हटलें तें आसा न्ही आनी कांय करनाका. म्हाका त्या वांगडा एक सुके सुंगटाची किशमूर जाय म्हटलें हांवें. सुके सुंगटाची किशमूर आनी धाकटेशे बांगडे आहा फ्राय कर म्हटलें. जेवया खावया आतां तेच. रातचें मिसळ थोड्या हांवें चडूच केला मिसळ. सो रातचें आमकां जातलें पावा वांगडा खावपाक. सो रोस आहा न्ही रोसा वांगडा किशमूर आहा खूब दीस जालें खावंक ना. आनी सुके सुंगटां सो सोंपलें आमचें. तितलें आसलेलें सुके सुंगटां. सो मम्मी म्हटलें सगळें घालून कर हाडया म्हटलें. तो डेल्फिनोजार मेळटा सुके सुंगटां तेंच्यान हाडपाचें. सगळें सोंपलें. ओके दाखयत तुमकां मिसळाक कितें कितें लागता तें. ओके मातशें लेट करतलें हांव. आतां म्हाका सगळें भाजून दवरूंक जाय. भाजून न्ही मसालो रेडी करून दवरता हांव. मागीर जेवून न्ही मागीर करतलें. संक सुमार येतली ती व्हरपाक. तो हेज्या पयलीं न्ही हांवें तुमकां शेअर केल्लें आसा की लॉकडावन टायमार न्ही हांव अशें घरा करतालें. पाव भाजी आसूं मिसळ आसूं रस ऑमलेट चिकन काफ्रियाल अशें बारीक बारीक कितें आसता पळय चिकन कटलेट पाव अशें न्ही हांव करतालें. हांव आनी म्हाजें एक फ्रेंड आहा सकयल रावता. सो आमी दोगां जाणां मेळून न्ही करतालें लॉकडावन टायमार. तेन्ना सगळें बंद आसलेलें न्ही रेस्टॉरंट बीन. तेन्ना हांव घरा करतालें आनी आमकां बरें रिस्पॉन्स जातालें. तेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लेलें हें. मागीर लॉकडावन गेलें नॉर्मल सारकें जालें सारकें. रेस्टॉरंट ओपन जालें मागीर हांवें बंद केलें हांवें. सो जे आमचे कॉलनीन आहा न्ही तेमी म्हाजे कडेन ऑर्डर करताले पयलीं लॉकडावन टायमार. सो थोडे जाणां अशें आसा की जेंच्या घरा कितें फंक्शन बी आसता पळय एक 20 लोकांची ऑर्डर घेता हांव. ताच्या वयर घेयना. एक 20-25 लास्ट. सो कोणागेर फंक्शन बी आहा किंवा बड्डे बी आसता न्ही हांव ऑर्डर घेता. ओके अशें सद्दी येना म्हाका केन्ना चुकोन येता. सो आय एम हॅपी. आवडटा म्हाका करूंक दिवपाक. सांगला ऑर्डर दिला बेकरीसून हाडटा पाव. थंय न्ही मातशें गरम मेळटा आनी बरें मेळटा बेकरींतल्यान. सो एक प्लेटीन न्ही हांव 2 पाव घालता. एक मिसळ प्लेटीन 2 पाव घालता आनी तांकां 10 पाव एक्स्ट्रा जाय. टोटल 50 पाव जाय तांकां. आनी आमकां थोडे सांगला पाव एक 5-6 पाव आमकां सांगला. ओके आनी तो एक मिसळ पावाचे रेट आसा हांव धरता 100 रुपीज. तातूंत मिसळ पाव कांदे लिंबू आनी चिवडा येता. चिवडा मिक्स चिवडा आसता पळय ते. ओके 100 रुपीज हांव चार्ज करता पर प्लेट. ओके तो आतां ऑर्डर दिला पावाचे. 4 सुमार पाव हाडटलो पप्पा. शिव हाडटलो पाव. ओके रोखडे हाडटा ते. आतां मटकी मिसळ म्हणजे मटकीचो मेन रोल मिसळान. तो मटकी हांवें एक्चुली म्हाका तेन्ना आयतारा कॉल केल्ले. आयतारा 5 सुमार सांजचे आमी हांगा गेल्ली पळय बॅप्टिजम सेरेमनीक गेल्ले पळय तेंच्यान आयले आनी तेणी म्हाका 5 कॉल केले. अशें आमगे हळदी कुकूम आसा मंगळारा आपल्याक हें जाय मिसळ. आनी मिसळ करपाक न्ही मटकी न्ही ताका न्ही इंग्लिशीन हें म्हणटा मॉथ बीन्स. मटकी न्ही भिजत दवरूंक जाय. ताका बरें स्प्राउट येवंक जाय. सो ताका न्ही मातसो प्रोसेस मातसो लॉंग लागता. सो तिणें म्हाका आयतारा कॉल केले 5 सुमार. सोमतें हांव गेलें डेल्फिनोजान आनी घेवन येयलें सगळें सामान कितें जाय पळय ताका घेवन येयलें. मटकी बिटकी घेवन येयलें. सोमतें भिजत घातलें हांवें मटकी. भिजत घातलें उदकान. नेक्स्ट डे उदक काडपाचें. मागीर कितें जाता बरें ताका हें येता स्प्राउट येता. सो ऑलरेडी बरें स्प्राउट येयल्लें आसा. सो काल मंडे फूल डे दवरलें हांवें आनी ताका बरें स्प्राउट येयल्लें आसा.
ओके सो दाखयता तुमकां. सो आतां म्हाका न्ही 2 कुकरान घालून न्ही ताका कूक करूंक जाय मटकी. तर ते कुकरान जावचें ना. तर 2 कुकर न्ही गे हय 2 कुकरान शिजोवन दवरले न्ही मागीर सोमतेच ताका करपाचें. रोखडें जाता इजी आहा तें बरें लागता खावपाक. कोणाक खावंक ना बी आसतलें. हें महाराष्ट्रीयन फेमस हें मिसळ पाव. इतलें बरें लागता सांगू तुमकां पाव वांगडा आनी वर चिवडा बी घालूंकूच जाय. चिवडा इज कंपल्सरी मिक्स चिवडा. त्या शिवाय अशें खावपाक बरें लागना. चिवडा कांदो आनी लिंबू पिळ्यांनी आहा बरें लागता. ओके दाखयता तुमकां चला. तो हें आसा मटकी. हेका म्हणटा मॉथ बीन्स आनी ताका न्ही पळय चड व्हडले ताका स्प्राउट येवंक ना कित्याक आनी एक दीस दवरल्यार न्ही ताका आनीक बरें स्प्राउट येता. सो सोमारा आमी फूल डे दवरले ते मातशें येयला पळय इतलेंच चड ताका स्प्राउट येवंक ना इतलेंच येयला. पण हें बरें हेल्दी आं हें पळय. तो हें आतां आमकां कुकरान घालून न्ही एक शिटी काडून ताका शिजोवन घेवंक जाय. आनी थोडे न्ही हें मटकी न्ही हांवें काडून फ्रिजीन दवरला. तेजी भाजी न्ही इतलें बरें आतां सांगू सिंपल कांदे टोमॅटो मागीर तुजे मालवणी मसाला घाल नाल्यार गरम मसाला घालून भाजी केले न्ही चपाती वांगडा इतलें बरें लागता. ताका लागून हांवें चडूच भिजोवंक घातलेलें. थोडें दवरलें हांवें फ्रिजीन. हेंय म्हाका दिसता मातशें चड जातलें हें पळयता नाल्यार हांवें काडून दवरतलें हांव की 20 लोकांचें न्ही. फाल्यां बी उरलें न्ही कांय ना बरें उरता. ब्रेकफास्टाक बी खावपाक न्ही बरें. चिवडा मात जाय चिवडा आनी पाव ओके. चल आतां कुकरान घालून न्ही शिटी काडटा. 2 कुकरान दवरतलें हांव अशें बेगीना जातलें. तो हें कुकरान घालतलें आनी हांगासर आनी एक कुकर आसा व्हडलें. सो मटकी न्ही हांवें बरें हांगा वॉश करून घेतला. आतां तातूंत घालता. सो हांगासर न्ही हांवें एक किलो घेतला मटकी. म्हणजे चडूच केला हांवें कित्याक कमी पडूंक जायना मागीर आमकां बी जातलें खावपाक. ओके आतां इतलेंच घालता हांव हितून. ते भरतलें मागीर आतां उदीक घालूंक जाय न्ही नाल्यार भरतलें मागीर चड. तातूंत उदक घालता. उदक चड घालप ना. हें मटकी भिजता पळय तितलेंच उदक घालपाचें. हें पळय तातूंत घालता मीठ चवीनुसार. थोडेशें हळद घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आतां न्ही लीड बंद करता आनी आमकां न्ही एक सिटी काडून घेवंक जाय. चड एकाचे ओवर सिटी काडनाकात नाल्यार कितें जातलें खबर आहा तें चड ओवर कूक जातलें आनी मटकी न्ही आमकां ओवर कूक शिजोवंक नाका. ओके एक सिटीन न्ही तें शिजतलें. सो 2 कुकरान दवरला हांवें आनी हांगा रित्यूं खाता मटकी. आवडटा मरे तुका आनी बरें लागता. स्प्राउट आयिल्ले मटकी न्ही खावपाक खूब बरें लागता. हय खा आनी हेल्दी न्हू रे खा. सो हांगासर न्ही पळय जाल्लें आसा. फक्त एकूच शिटी काडपाचें. एक शिटीन न्ही पळय बरें शिजता. तो कुकर न्ही खाली केला हांवें. हातून न्ही शीत दवरला आतां जेवपाक आनी हितून आसा मटकी. सो आतां न्ही हांव सगळें भाजून दवरता आनी आमकां मसाल्याक न्ही हें सगळें लागतलें. हें सगळें न्ही आमकां भाजून घेवंक जाय. सोय म्हणजे हें ड्राय कोकोनट आं हें ड्राय कोकोनट. मागीर हांगासर घेतला हांवें एक 10 कांदे एक 7 टोमॅटो 20 ते 25 लसूण आनी आलें घेतला. हें सगळें न्ही आमकां बरें भाजून घेवंक जाय. भाजून न्ही आमकां पेस्ट करूंक जाय. सो आतां न्ही हांव पयलीं न्ही खोबरें भाजून घेता. थोडें सगळें वांगडा भाजना हांव सारकें भाजचिना तें. बरें न्ही ताका एक बरोसो गोल्डन कलर येसर न्ही भाजून घेवंक जाय. तेल बी कांय घालूना हांवें अशें सुका भाजून घेता. पयलीं न्ही हांव खोबरें भाजून घेतलेलें मागीर हांव ते कांदे टोमॅटो मागीर भाजतलें तेल घालून. सो हांगासर पळय हांवें भाजून घेतला. जेन्ना तुमी खोबरें भाजता न्ही मातशें लो फ्लेमीन ताका भाजून घेवपाचें आनी चड हाय फ्लेम करून ताका भाजनाका कित्याक ताका तें करतलें. सो आतां हांवें मातशें मोठे आहा न्ही तर मम्मीन ताका मातशें बारीक बारीक करता नाजाल्यार मिक्सरान न्ही तें वाटचें ना. पळय हांगा आसा. ओके तो एक जाल्लो आसा. थोडें हांवें दवरला हांगासर. सो फ्लेम न्ही लो दवरात आनी ताका सुशेगाद भाजून घेयात. रिती बाबा आयलो. हाय म्हणटा सगळ्यांक. हाय हां जेवण रेडी आहा. जेवण स्पेशल केला आयज सामकें विचारपा नाका इतलें स्पेशल केला आयज. तुका खूब आवडटलें हेजी आशा आसा म्हाका. वास येवंक ना ते वास येवंक ना न्ही वास गेले ते विंडो ओपन केला न्ही वास गेले. ते ऑर्डर केलें ओपन कर न्ही हांवें न्ही बॉटल 8क न्ही रिती ओपन करता. बॉटल 8 आसता पळय ताका एक स्पॉंज टायप आसता स्पॉंज टायप लावपाक तें मेळ्ळें नासलेलें आनी तें आसलें न्ही मातशें बरें पडटा. हांवें ऑर्डर केलें आयज येयलें. काड ओपन कर. सो हें न्ही अशें आसता कलर डीप करपाचें आनी बॉटलाक अशें मारपाचें.
आतां सायज आहा व्हडले पळय कलर घेवपाचे अशें डीप करपाचें आनी बॉटलाक हें बॉटल अशें मारपाचें न्हू ऋत्वीक असले म्हळ्यार नासलेले. सो हांगा सायज आसा व्हडले धाकटे आनी हांगा ऋत्वीक आतां हें मरे सगळें परत हितून घाल आनी हें सगळें डस्टबिनान उडय. ओके हांगासर जालें सुके खोबरे भाजून. सो आयज काळान सुके सुंगटां सुके बांगडे येता आनी हांगा आतां हें बसता. ऋत्वीक बाबा बसला हांगा जेवपाक. खीर दिला काल म्हाका सांगता तें खीर उरला मागीर म्हणटा खावया तशें उरता. आनी हांगासर आज का स्पेशल सुके बांगडे आनी किशमूर. कितें रे हो पळय हो वेटर जाता खंय व्हडलो जालो की. म्हाका हें जाय चिकन तंदुरी आनी एक फ्रायड रायस. चल ऑर्डर घे. बेगीन हाडा भूक लागला म्हाका. फ्रिजीन हें आसलेलें मेथीची भाजी केल्या आयज आनी आज का स्पेशल तोंड पळय थंय बरें न्ही. व्हेरी गूड. आनी एक घे बांगडो करी आसा कालचे काल हें केलें न्ही चण्याचो रोस. दी खंय आं येता राव ऑर्डर. हे ऑर्डर कांयच ना मरे हांगा. चल जालें पोट भरलें. चल कांदो टमाट थंय भाजून घेवया. तातूंत घालता थोडें तेल घालता. बरें कांदो न्ही ब्रावन जायसर आमकां भाजून घेवंक जाय. सो हांव न्ही थोडे करून भाजून घेता. थोडे लसूण घालता थोडे आलें घालता आनी थोडे टमाट घालता. आतां हें बरें न्ही ब्रावन जायसर आमकां भाजून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही कांदो बी भाजून जाल्ले आसा. आतां हें न्ही खूब गरम आहा थंड जावं न्ही मागीर ताका वाडटलें हांव मिक्सरान घालून. आतां हांव जेवपा वयता. हांगासर न्ही हांवें पळयात मसालो न्ही वांटून दवरला. सो आनी हांगासर आमकां लागतले सगळे मसाले. सो हांवें हांगा घेतला 2 व्हडलो चमचो धनिया पावडर, 1 व्हडलो चमचो कसुरी मेथी. हें तुमी स्कीप करनाका आतां हेतून न्ही टेस्ट बरो येता. आनी हांगासर न्ही 4 व्हडले चमचो न्ही हांवें कांदा लसूण मसाला घेतला. तुमकां दाखयता हांव पॅकेट तें मेळटा मार्केटान. आनी हांगासर न्ही हांवें 2 व्हडले चमचो गोडा मसाला घेतला. इफ तुमचे कडेन गोडा मसाला ना जाल्यार तुमी गरम मसाला घालूं शकता. हांगासर घेतला हांवें तिखट कमी घेतला हांवें कित्याक चड तिखट जाल्यार मागीर भुरगे बी खावचे ना. ते भुरगे बी येतले न्ही. सो हांव चड घालूंक ना. 1 व्हडलो चमचो घेतला हांवें चिली पावडर आनी हांगा हल्दी पावडर घेतला. आनी हें आसा कांदा लसूण मसाला. हें मेळटा मार्केटान इजिली. आनी हें आसा गोडा मसाला बेडेकर गोडा मसाला. हेज्या जाग्यार इफ तुमकां गोडा मसाला मेळना जाल्यार तुमी गरम मसाला घालूं शकता. तो आतां टायम न्ही 3:30 जाला. सारकी 4 स्टार्ट करतलें हांव. आनी जेन्ना तुमी मिसळ करतले पळय तेल आमकां चड घालूंक जाय. तुमी म्हणटले इतकें तेल घातलां काय म्हणटले. हय तेल मात चड घालूंक जाय. जेन्ना आमी मसालो बरो फ्राय करून मटकी घालून उदक घालून आमी बॉयल करतले पळय तेन्ना तेल न्ही वयर दिसूंक जाय. ताका तर्री म्हणटा तर्री म्हणटा ताका. ओके जेन्ना ते बॉयल जातले पळय मसाले सगळे ताका वयर तेल दिसूंक जाय जाल्यार ताका मिसळ म्हणटात नाजाल्यार कांय ना. सो तेल मातशें चड घालूंक जाय. ओके तो करया आमी मिसळ. तातूंत घालतात तेल आमकां मातशें चड घालूंक जाय. हांवें हांगा अर्दो कप घेतला. सो तेल न्ही हांगा मातशें तापलेलें आसा. आतां तातूंत घालता मसाला पेस्ट. सो आतां न्ही एक 3-4 मिनीट न्ही आमकां हे मसालो आनी ऑयलान बरें भाजून घेवंक जाय. एक 3-4 मिनटां. सो हांगासर न्ही हांवें हेका 3-4 मिनटां न्ही बरें तेलान न्ही कूक करून घेतला. आतां तातूंत घालया सगळे मसाले घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी बरें आमकां शिजोवन घेवंक जाय. टील ऑयल सेपरेट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सायडीन न्ही अशें ऑयल सेपरेट जातलें. तो परत आमकां हें बरें मसालो कूक करून घेवंक जाय. तो हेका न्ही बरें मिक्स करून घेतलें आसा. आतां न्ही बरें सायडीन तेल सुटसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. तो मसालो न्ही हांगासर पळयात बरें कूक जाल्लो आसा आनी पळय ऑयल सुटला. सो हें आतां रेडी आसा. आतां तातूंत आमी ते कूक केलेले मटकी आहा पळय तातूंत घालपाचे. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आतां हो मसालो न्ही बरो कूक जावंक जाय जाल्यार ताका मिसळाक बरो टेस्ट येता. ओके आतां घालता हितून मटकी.
तो सगळे मडकी हांवें घातला हितून. त्यामुळे बरें मिक्स करून घेयात. आता हितून हांव उदक घालता. आता न्ही टेस्ट करून पळयात. मीठ घालचें पडटलें कित्याक आमी मटकी कुकरान घातलेलें पळय तेन्ना मीठ घातलेलें आमी. सो टेस्ट करून पळयात. सो आतां आमकां मीठ घालूंक जाय. मीठ घालता. सो आतां हांगा न्ही मीठ बीन परफेक्ट आसा. बरें एका मिक्स करून घेयात. आतां एका न्ही एक बरें खतखतो हाडूंक जाय. सो हांगा पळयात मिसळाक न्ही बरो खतखतो आयिल्लो आसा आनी वयर पळयात अशें तेल न्ही वयर जमा जावंक जाय. हेका म्हणटात तर्री. ओके, हेका म्हणटात तर्री. आनी अशें पळय अशें ऑयल न्ही वयर जमा जावंक जाय. सो हांगासर न्ही जाल्लें आसा. सो आतां कोथमीर घालचें ना. जेन्ना तांकां डब्यान घालतलें पळय हांवें तेन्ना ताच्या वयर एक कोथमीर घालून दितलें. सो हांगासर मिसळ रेडी. सो तांकां दिवपाक न्ही हांव पळय कांदो कट करून दवरता. हे डब्यान दितले हांव कांदे आनी लिंबू कट करतलें. आतां चिवडा पॅकींग करता. आनी रित्वीक पप्पा गेला पाव हाडपाक. सो हांगा जर जाली 4:30 जाली हांगासर. सो आतां न्ही चिवडा बीन पॅक करून दवरता हांव. मागीर संक सुमार येतले मागीर ते. तो हांगासर न्ही डब्यान हांवें घातला आनी ताच्या वयर न्ही कोथमीर घातला. आनी हांगासर चिवडा आनी लिंबू आनी कांदो. आपय. सो ते इल्ले आतां व्हरपाक ताका जावचें ना तें आनी खूब हेवी आसा आनी खूब गरम आहा. सो ताका म्हटलें की पयलीं पाव आनी चिवडा आनी कांदो बी सगळो व्हरून दवर पयलीं घरा कडेन. मागीर परत यो आनी तें व्हर कित्याक तो खूब हेवी आसा. ताका कशें व्हरतलें म्हण टेंशन पडलां. तो हांव गेल्लें हळदी कुकुमाक तेंगेर. कोणाक म्हाका ऑर्डर दिले पळय तेंगे जस्ट वचून आयले मिसळ पाव खावन येयले. नाका म्हणटलें तिका आनी म्हाजें केल्लें म्हाकाच खावपा आवडना. पण सगळ्यांक मिसळ पाव आवडले. आनी फुडल्या म्हयन्याक एक आनीक ऑर्डर येयला म्हाका. खबर ना कितें तें डीश अजून तेंच्यांनी फायनल करूंक ना. तर ती म्हाका वॉट्सअप करता म्हटलां. ओके पळया कितें तें 11 तारखेक 11 फेब्रुवारीक तिका जाय खंय कितें तरी तेंची कितें आहा खंय गेट टुगेदर कितें आहा खंय. सो ऑर्डर येयला फुडल्या म्हयन्यान. ओके सो तुका दाखयता हांव मिसळ पाव बीन न्ही मिसळ कशें ताका हें करता दाखयता तुमकां. आसा हें आसा न्ही हें मिसळ थोडें दवरलेले. पप्पाचो फ्रेंड येयल्लो खावन गेलो ताका आवडलें. दाखयता तुमकां कशें तें करप तें. तर पयलीं न्ही मिसळ घालून घेवपाचें. सो मिसळ घातलें. आतां न्ही ताच्या वयर चिवडा घालपाचें. आनी हेका न्ही मिसळाक न्ही मिक्स चिवडाच घालपाचें आहा. आनी ताच्या वयर घालता कांदो. ओके आनी लिंबू. सो हांगासर रेडी मिसळ. हांव मम्मी करून दिला. हांव खायना जाल्यार म्हजें पोट भरलें. आं तो चला आयचो साडी काडलें हांवें चेंज केलें. तो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. ओके व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्राईब करात. ओके तर मेळ्या फालच्या व्हिडिओन. तोपर्यंत बाय. टेक केअर. हय बाय म्हण. हां बाय. आई बरें आहा. चले बाय.